नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. प्रुडंट 17 वर्सांचे जाले. विश्वासपूर्ण अचूक इन्फोटेनमेंटाचो पीपल्स कनेक्ट. देश विदेशांतल्या गोंयकारां कडेन टीव्ही, वेबसायट, फेसबुक, इंस्टा सारकेले सोशल मिडिया, प्रुडंट प्लस ॲप ते यूट्यूब चॅनल आनी पॉडकास्टा मेरेन 24/7 मोबायल कनेक्ट. आतां वॉट्सॅप चॅनलारय पावलें. प्रुडंटाची घोडदौड नेटान. वाडदिसा परबींचो पावस असोच मोग आसचो. आमी थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग करपाक शकनात. आवर कंटेंट हॅज टू बी ओरिजिनल. सो फाटले म्हयने सावन आमी प्रयत्न चलयला की द कंटेंट हॅज टू बी फ्रॉम द हॉर्सस माउथ. सो हीच टॅगलायन घेवन आमी फुडें वतले. सो प्रत्येक मनशाचेर जी नवी जबाबदारी आयल्या स्टाफाचेर, ताका आपले स्किलिंगाचें, आपले जबाबदारेचें कन्सॉलिडेशन करपाक परत टायम जाय. सो कन्सॉलिडेशनाक टायम जाय, तो टायम आमी घेतात. पुणून तें कन्सॉलिडेशन जात तितले बेगीन जावचें पडटलें जाल्यार तो इम्पॅक्ट जात तितले बेगीन येतलो. की 17व्या एनिवर्सरीक मंदार आसा आनी आज सकाळीं आमकां एक इंट्रस्टींग गजाल कळ्ळी. जेन्ना प्रुडंट स्टार्ट जालें तेन्ना सुरवातेक खूब ड्राय रन्स बी चलताले आनी ते ड्राय रन्स जावन सुद्दां तुगेलो बुलेटीन भायर सरनाशिल्लो. आनी वी न्यू मंदार दॅट टायम. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑल्सो न्यू मंदार दॅट टायम, वॉज हेल्पिंग प्रुडंट आउट. सो त्या मनशान फायनली मंदाराक फोन केलो आनी सांगलें की आमकां बुलेटीन कसो काडप, कारण त्या टायमार गोंया भितर एक्सपर्टिजूय नाशिल्ली, ती आमकां खबर ना. मंदारान एका क्षणाचो पसून विचार करनासतना एंटायर बुलेटीन कसो आसता हाजी फूल रनडावन जो आसा तो काडून धाडलो. तो रनडावन यूज करून आमची स्टोरीज घालून आनी तातूंतल्यान प्रुडंटाचो पयलो बुलेटीन आयलो. We have to change with time. But what is important is we change smartly. We cannot change our ethos. We cannot change what we are committed to do. And we cannot change what we are. These are things that cannot be compromised. But we have to move on. And I'm seeing that normally in an organization, when you attempt a change like what we did, my God, heavens will break down. But I think each of you are so cooperative. I really appreciate each of the journalists who understood reason behind the changes. And today, we are seeing the advantages of it. And that AI environment will really pose a great deal of challenge and threat to us. So we need to be really very, very aware about the AI thing. I am not being very protectionist about the technology. Technology is going to happen and it is going to change the whole scenario. But at the same time, it will also help somewhere or the other way. So we need to find out those, better opportunities with the AI. As media people, we need to be really having that foresight to understand how the AI will really affect us, or for that matter, how we will better use the AI facilities and the AI tools. So that is the second most important change which is going to happen in another 10 years' time ahead of us. नॅशनल गेम्सा निमतान प्रधानमंत्री 25 वा 26 ऑक्टोबराक फांतोड्ड्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या 4थ्या वर्सा निमतान स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन संवाद सादतना मुख्यमंत्री उलयलो. रिपोर्टिंग पोर्टलाचें उक्तावण जालें. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय तत्वाचेर गोंयचे उदरगतीक काम चल्लां. स्किमी लोकां मेरेन पावूंक स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम खंय म्हत्वाची. मुख्यमंत्री उलयलो. On the auspicious occasion of Gandhi Jayanti and successful completion of 3 years of Swayampurna Goa, Mukhel Mantri Annapurna Yojana is being launched. At the hands of our Honorable Chief Minister, this scheme is drafted by the Directorate of Planning, Statistics and Evaluation and is the initiative of our Honorable Chief Minister. Women self-help groups that are registered will soon be running canteens in all government departments. स्वयंपूर्ण गोयचे खरे
वाटेकारी आनी खरे साक्षीदार आनी खरे यश मेळोवपी जर कोण आसत जाल्यार ते स्वयंपूर्ण मित्र आनी पंचायतीचे वांगडी जेंच्यांनी स्वयंपूर्ण कार्यक्रम जो अंत्योदय विचारधारेचेर लोकां पर्यंत पावयलो आनी विशेश करून तो सक्सेसफूल केलो. आयज आमी वेगवेगळ्यो गजाली स्वयंपूर्ण गोवा पोर्टल ऑनलायन पोर्टल परत एकदां आमी सुरवात केलो. त्या निमित्तात हांव म्हज्या टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी आज 3 वर्सां पुराय जाली. ताच्या निमित्त महामाया सेल्फ हेल्प ग्रुप कावरे पिल्ला सांगेच्यान मुद्दम आमच्यो महिला भगिनी केक घेवन हांगासर आयली आनी तांच्यांनी ह्या केक कट म्हज्या हस्ते केलो. त्या बद्दल तांकांय बी खूब खूब अभिनंदन. महिला एंटरप्रिनर्स तयार करप हें काम आमी त्याच तितक्याच नेटान सुरवात केल्लें आसा. स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात करपाची आनी स्वयंपूर्ण ई बाजाराचें काम ऑलमोस्ट पुराय जावपाक आयलां. आतां ट्रेनिंग दिवप, पॅकिंग, परत तेजें रजिस्ट्रेशन हें सगळें काम सुरवात जालां. नेक्स्ट आमी स्वयंपूर्ण ई बाजार येता त्या दसऱ्याच्यान स्वयंपूर्ण ई बाजार आमी सुरवात करतले. 25 किंवा 26 ऑक्टोबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे आमच्या नॅशनल गेम्सांचें इनॉग्रेशन करपाक फातोर्डाच्या स्टेडियमाचेर सांजच्या 4 वरांचेर येवपाचें आसा. निमंत्रण तुमकां सगळ्या जाणांक पंचायतीन वयतलेत, बट म्हाज्या कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक निमंत्रण. तुमी सगळे पंच सरपंच झेडपीच ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचे आनी परत एकदां आमी स्वयंपूर्ण गोंय कशा पद्दतीत केला हाजी एक मॅसेज दिवपाक त्या निमित्तात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक मेळटली. धारबांदोडे तेलंगणाच्या आंतरराज्य प्रायव्हेट पॅसेंजर बसीक ॲक्सिडेंट. बस रस्तो सोडून सकयले वटेन उमथली. 15 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां लागच्या हॉस्पिटलांत व्हरचें पडलें. एक पॅसेंजर बसींत ट्रॅप जाल्लो. बाकीच्या पॅसेंजरांक मातसो माल लागला. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण बस पणजेच्यान तेलंगण वताली. आयज एक धारबांदोडे हांगासर एक भीषण अपघात जाल्लो आसा, जेणे करून ही जी तेलंगणा वचपी इंटरस्टेट जी बस आसा, ही बस जे ओल्ड RTO ऑफिस आसलें आमचे धारबांदोड्या थंयसर सांकवा कडेन ही दरीन पलटी जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ 25 पॅसेंजर भितर आशिल्ले आनी ते पॅसेंजर आतां हांगासर धारबांदोडे हांगासर शिफ्ट केल्ले आसा. जवळ जवळ 15 पॅसेंजर भितरले चड म्हटल्यार तांकां मार लागलेलो आसा. कोणाचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. दोतोर हांगासर जे संदेश मडकयकर आसा हांगासर इनचार्ज, तेंच्यांनी बाकीचे दोतोरांक हांगासर सगळ्यांक जी टीम आहा तांकां हांगा आपयल्ले आसा आनी जेंकां मेजर इंजुरी आहा तांकां आतां ऑलरेडी हांगसरल्यान GMCन शिफ्ट करपाक आयिल्ले आसा. लोक म्हणटा की जे बस चलयताले ते ड्रायव्हर आल्कोलीक आशिल्ले, पिल्ले आसलेले. आयज ही पणजेच्यान हैदराबाद बस वयताली. हांगा कितें जालां आतां एज पर द इन्फॉर्मेशन म्हणजे जे पॅसेंजर आहा ते सांगता ड्रायव्हर मातसो आल्कोलीक आशिल्लो म्हणून आनी गाडी बरी स्पिडीन आशिल्ली. जवळ त्या स्पिडीन ते आमिगुसा कडेन ते क्रॉसींग करचें टर्न आसा तेजेर ते शार्प ओवर स्पीड आसले नंतर ती भायर गेल्ली आसा. आनी हांगा आतां जवळ जवळ कितलेशेच हांगासर जवळ 15 पेशंट हाडलेले आसा आनी पेशंट अशे जाल्यार कोणाचे पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आसा, कोणाचे म्हणजे खूब कडेन इंजर्ड जाल्ले आसा. म्हणजे ते बरें आशिल्ले म्हणटा. पूण हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की जे कोण इंटरस्टेट बस आसात, बसीस वयता पळय तेंच्यो आल्कोलीक टेस्ट करून तेजी भायर हें करच्यो म्हणून. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सरकारान बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा स्कीम नोटिफाय केली. हे स्किमी सकयल सेल्फ हेल्प ग्रुप वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी, आस्थापनांनी, कॉर्पोरेट सेक्टरांत, एजन्सींनी, इन्स्टिट्यूट, बोर्डांत कॅन्टीन चलोवंक शकतले. शार नियोजन आनी पालिका वेवस्थापना सकयल 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर आसात. तांकां ही संद. आमी DRDA डिपार्टमेंट आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सातत्यात तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम करता. सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे तांच्या कडेन रजिस्टर्ड आसात. आनी ह्या निमित्तात आयची आमी जे अन्नपूर्णा योजना जी आमी डिक्लेअर केली ह्या महिला ग्रुपांच्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसतली, कॉर्पोरेशनांनी आसतली आमची वेगवेगळी कॅन्टीन्स आसात. ही कॅन्टीन पयलीं 10,000 रुपया भाडें दिवन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक चलोवपाक जमनाशिल्लें. तांचें भाडें एकदम कमी केलां, म्हणजे 1000 रुपयाचेर हाडलां म्हणपाक कांय हरकत ना. लायट बील, उदक बील तुमी फारीक करप. त्या ग्रामपंचायतीन किंवा त्या म्युन्सिपाल्टीन येवपी
ते सेल्फ हेल्प ग्रुप ताच्या खातीर कोट करूं शकता आनी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाची आमी येता त्या 1 नोव्हेंबरांतल्यान ही योजना लागू जातली. त्या कन्सर्न डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हे फ्लोट करतलो, तांच्यांनी येवन तांकां संपर्क करचो. तितक्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या बरोबर मेळून ते कॅन्टीन तांकां चलोवपाक मेळटलें विथ क्वॉलिटी फूड्स. तांच्यांनी ही अन्नपूर्णा योजना चलोवची अशें म्हाका दिसता, म्हणून ही योजना आमी चालू केल्या. आमी ह्या सगळ्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांक स्किलिंग करप हें काम नेटान सुरवात केलां. महिला एंटरप्रिनर्स तयार करप हें काम आमी त्याच तितक्याच नेटान सुरवात केल्लें आसा. पावस परतीच्या वाटेक लागलो. कोकणात ऑरेंज अलर्ट, सातारा, कोल्हापूर, सह्याद्री घाटांत येलो अलर्ट. गोंयांत पावसाचो अलर्ट ना, मात पावस आसतलो म्हूण भारतीय हवामान खात्याचो अदमास सांगता. गोंयांत 24 वरांत 3 इंच पावसाची नोंद. आतां मेरेन 136 इंच पडला. मजगतीं चोल्ला पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारीक आडखळ. दूसरा जो जोन वर्षा का रहा वो दक्षिणी कोंकण के आसपास देखने को मिला है. अगर हम वर्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में 19 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा एक स्टेशन पर देखने को मिली है. जैसा कि हमने बताया, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का लो प्रेशर सिस्टम खत्म हो गया. उसकी वजह से जो महाराष्ट्र की रेनफॉल है उसमें आज सिग्निफिकेंट रेनफॉल में कमी आने वाली है, यानी कि वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की ही वर्षा देखने को मिलेगी. कोई भारी वर्षा की आज के बाद वहाँ पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई. खंयच्याय धर्मा आड उलोवप आसूं वा हेर कसलीय गजाल खपोवन घेवचें ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. पणजे महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्रीचे जयंतीचे कार्यावळीक मुख्यमंत्र्यान हालीं घडिल्ल्या गजालींचो उल्लेख केलो. शिवाजीचो पुतळो फोडपाचो प्रकार आसूं वा खंयच्याय धर्मा आड किजील आसूं, खर एक्शन खंय जातली. गांधी जयंती, शास्त्रीजींची जयंती, हांव गांधीजी आनी शास्त्रीजी हांकां आदरांजली दिता आसतना गोंयांत गेली कितलींशींच वर्सां सर्वधर्म समभावता मेंटेन आसा. पण आमी पळयता की ह्याच दिसांनी खंय तरी ही सर्वधर्म समभावता आमी सातत्यात मोडपाचो प्रयत्न थोडे जाण करता. कोण तरी शिवाजीचो पुतळो मोडटा, कोण तरी त्या चर्चीचो फादर हिंदू धर्माचेर उलयता, कोण तरी मुस्लिमाचेर पोस्ट घालता आनी आमी सगळे जाण डिस्टर्ब जावन पुलीस स्टेशनाचेर वता, पब्लिकान वता. पण अशा पद्दतीन म्हाका दिसता सरकाराचेर विश्वास दवरचो. जेणी शिवाजींचो पुतळ्याक हात लायलो ताका भितर उडयलो, जाणें खंय तरी हिंदू धर्माच्या देवाचेर स्टेटमेंट केलो ताजेर कंप्लेन फायल केली आनी मुस्लिमांचे जेंच्यांनी पोस्ट घातलो देवाचेर तेजेरूय बी FIR रजिस्टर्ड केला. त्या खातीर लोकांनी अशा पद्दतीन रस्त्यार येवच्या पेक्षा सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो. कोणाच्याच धर्माच्या बाबतीत कसलीच कोणी केल्लो दुजाभाव जो आसा पळय, कोणीच केल्ली टिका ही केन्नाच सरकार सहन करून घेवचें ना. गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी आमकां सर्वधर्म समभावता हें मेंटेन करपाक जाय. बापूजींचो संदेश म्हणजे आमी म्हणटा अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर सातत्यात गोंय सरकार वावुरता. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. NIOन 4 न्हंयांचो पावसा पयलीं आनी पावसा उपरांतचो अभ्यास पुराय केला. संचालक सुनील कुमार सिंग प्रुडंटा कडेन उलयलो. NIOन जिओलॉजिकल, जिओफिजिकल आनी बायोलॉजिकल अभ्यास करून सरकाराक रिपोर्ट दिला. आनीकय 5 न्हंयांचो अभ्यास करतले म्हणून सुनील सिंग सांगता. रेंव खंय काडूं येता ताचोय खंय अभ्यास चल्ला. गोंयच्या न्हंयांचो अभ्यास करपाचें काम नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन सुरू केला. मांडवी, जुवारी, छापोरा, तेरेखोल न्हंयांचो पावसा पयलीं आनी पावसा उपरांतचो अभ्यास पुराय जाला. 2 सिजन तरी अभ्यास करचो पडटलो म्हूण NIOचो संचालक सुनील कुमार सिंग सांगता. आनीकूय 5 न्हंयांचो अभ्यास करपाचें खंय थारायला. रेंव काडपाक खंय मेळटा ताचोय अभ्यास जातलो. फायनल रिपोर्ट खंय गोंय सरकाराक दितले. Studying the different rivers of Goa, that includes all the major rivers of Goa. Till now we have completed 4 rivers, Mandvi, Juari, Chapora and Terkol. So these rivers have been done, the study has been done. Pre-monsoon, post-monsoon study has been done, and remaining study will be starting after monsoon, other rivers. So basically we are trying to do all geological, geophysical, biological work together so that we can see what type of
flora fauna is there, where the sediment is getting deposited, from where it is getting weathered, what is the suitable position for sand which can be taken or other work. So this is the basic study we are trying to do that. So in this regard, as I told you, 4 rivers have already been completed. We have given report to government of Goa. Mapsa river is there, Balwanti river is there, Khandepa river is there, Shinkwarium river is there, Burjua river is there. So all these rivers will be studied in due course of time. Before monsoon we do, so that will give you what is the status of the sediment or biology just before the monsoon. And monsoon, because most of the sediment will be, or most of the sand will be brought during the monsoon. So just after monsoon we also do, so that will give you means because during monsoon sediment will be brought and also the existing sediment will be shifted to somewhere else. We will try to complete within 1 year because, but anyway 2 season study has to be done. सांतिनेज तोंकाच्या रस्त्याची चाळण, रस्तो म्हणचे परस फोंडकोलांचे जाळें म्हणपाची परिस्थिती. थळावे म्हणटा कितलीं वर्सांच जालीं सरकार नजर सुद्दां घालिना. PWD मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा ह्या रस्त्याची जबाबदारी स्मार्ट सिटी वाल्यां कडेन. लोक म्हणटा जबाबदारी कोणाचीय आसूं, सरकारान लक्ष घालून रस्तो जाग्यार घालचो. आमी सध्या आसा काकुलो मॉल आसा सांतिनेज थंयसर, आनी काकुलो मॉला कडल्यान जो तोंका वता तो रोड जर आयच्या दिसा पळयत जाल्यार हो रोड कोणूच म्हणचो ना की हो डांबराचो रोड. हांगासर सगळ्याकूच पॉट होल्स पडलेले आसा. कितलींशीं वर्सां जालीं हो रोड असोच आसा आनी ह्या रस्त्या खातीर खुबश्या लोकांक त्रास जाता. जेन्ना आमी मिनिस्टराक विचारता तेन्ना मिनिस्टर म्हणटा ते स्मार्ट सिटीचें काम आनी ते म्हणटा ते PWDच्या अंडर सद्या तरी येना आनी हाजे लागून खुबशे जे लोक आसा तांकां ह्या गजालीचो त्रास जाता. जे काम जर चालू आसा ते PWDच्या अंडर ना, ते वेरियस एजन्सी अंडर आसा आनी थंय रस्ते मातशे गेल्ले आसा. But we cannot act on those roads because they are not with PWD, they are with smart city. So we will inform accordingly the smart city that they have to repair those roads. तर आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयले, लोकांक आमी सांगले, ते म्हणपाक लागले की PWDन हें काम करचें. जेन्ना आमी तांकां म्हणलें की PWD न्हू स्मार्ट सिटी अंडर काम जी हें येता, आमी तांकां सांगलें तेन्ना लोक कितें म्हणटा की कोणेंय करूं PWD स्मार्ट सिटी, पूण ते कितें म्हणटा आमकां हो रस्तो करून दिया म्हणटा. कारण ह्या रस्त्या खातीर तांकां खुबशे त्रास जाले. जे सिनियर सिटीजन आशिल्ले तेंच्यांनी सुद्दां आमचे कडेन उलयले की तांकां ह्या रस्त्याचो कितलो त्रास जाता हो तेंच्यांनी आमकां सांगलो म्हणटा. म्हणून ते उरले. अरे बाबा, ती स्मार्ट सिटी जावं PWD जावं आमकां तें खबर ना. तुमी करा, तूं मिनिस्टर, तुज्यान करूं येता. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील दारी. संजीवनी साखर कारखान्याक ऑर्गेनिक फार्मिंगांतल्यान म्हयन्याक 1.5 लाख येणावळ येता. वेवस्थापक म्हूण सतीश कामत जॉयन जालो तेन्ना ताणें पडीक जमनीर ऑर्गेनिक फार्मिंगाचो प्रयोग सुरू केलो. आयचे घडयेक थंय 20 तरेच्यो भाजयो जातात. संजीवनीचे कामगार आनी थोडे कॉन्ट्रॅक्टा वयले कामगार घेवन संजीवनीचो मळो फुलता. पीक येतात तशे बियोय सांबाळटात. भायल्यो बियो हाडपाची गरज ना. आमी आतां हे कराटे जे आसा पळय हांगाचे ते सादारणशी दिसाक आमकां 10 किलो तरी मेळटा. 10 किलो. हय. आनी हे जे आमी कराटे काडून दवरला पळय ते बिया खातीर केन्ना कित्याक केन्नाय आमच्या हातांतल्यान थोडं केन्ना चुकता खंयच्या तरी भितर खंय तरी शिरकले लागता. असली जी आमकां मोटी मेळटा पळय ती आमची बी खातीर दवरता. हो आमी एक तसोच आमी आतां प्रयत्न केला की जितली आमचे कडेन आमी जितले भाजी रोवपाक लागल्या न्हू आमी ताजे बी स्वता आमी आतां मेंटेन करतले. आउटलेट हायवेचेर आशिल्ल्यान मार्केटिंगाची वेगळी गरज ना. आतां आनी व्हडले प्रमाणे वतले. पडींग आहले जमनीक लावन दिवती हांवें ते एक प्रयोग केल्लो तो आतां हांकां आतां बरें लागपाक लागले. सो हेच्या मुखार हें कोण आतां घेतलो हातीन ताणें मागीर मुखार अशेंच कंटिन्यू करीत जाल्यार आनीक तुमकां मेजर फायदो जावपाक शकता. मेजर फायदो जातलो कित्याक निमाणें ऑर्गेनीक कितेंय म्हणा तुमी इट सेल्फ. सेकंड थिंग मार्केटिंगच्या जाग्यार आमचो आउटलेट जो आसा तो तुका नॅशनल हायवेचेर आसा. सो मार्केटिंग ऑटोमॅटीक जातलें. ह्या भाजयेचेर संजीवनीक 1 लाख ते 1.5 लाख रुपया उत्पन्न जाता. आनी आमकां हांगाच्यान उत्तम आतां म्हयन्याक कमीत कमी लाखा वयर ते 1.5 लाखा वयर मेळटा.
म्हयन्याक ह्या भाजयेचेरूच. कामगार खंयचे यूज गेले? आमचेच फॅक्टरीचे कामगार. कितले कामगार येता हांगासर त्या कामाक? म्हजे कडेन हांगा सध्या ऑन कॉन्ट्रॅक्ट 80 लोक आसा. ताजे भायर म्हजे कडेन पर्मनंट अरावंड 25 लोक आसा. तांकां घेवन हांव काम करता कामाक. आम्हाला आता दिलेलं आहे, कुठलंही काम केले तर आम्ही सर्वांच्या ह्याच्यानुसार करू. आणि किती आहेत तुम्ही लोक इकडे काम करायला? आता आमचे परमनंट जवळजवळ 25 ते 30 स्टॉप आहे आणि बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस सर्व आहेत. आता इकडे किती लोक? टोटल आम्ही 10 जण आहे. 10 जण आहेत. असा बरो उपक्रम एक एडमिनिस्ट्रेटरान दाखयल्लो आसा आनी हेच्या मुखार जो हांगासर येतलो तेणें हें म्हाका दिसता मुखार सांबाळपाक, कारण हें उत्पन्न जें आहा हेच्या मदीं फायदो हो सरकाराकूच जातलो आनी जे कामगार हांगासर बेकार आसलेले तांकां हांगासर कामूय करपाक हांगासर तेंच्यांनी एवेलेबल केल्ले आसा भितर. धारबोनवाडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.